I'm a person with disability. I was a member of Samathas Panchayat from 2007 to 2012, being a disabled person. I've been highlighting issues for last 25 years in my own way. म्हज्या जाता ते प्रमाणे हांव पेपरांक आर्टिकल्स बरयता आनी थ्रू मिडिया केन्ना इश्यूज लास्ट 20-25 years हांव हायलायट करता म्हजे कडेन जाता पळय त्या प्रमाणे. ओके, सो आतां स्पेशल दिवाळीतान आमच्या गाडी घेवन आयला भाड्याची. कित्याक लागून न्ही आतां 4 दिसांनी न्ही आमचे आतां एक्सपोजिशन स्टार्ट जावपाचें आहा आनी एवरी इयर आमचे गोंय साहेबाचें फेस्त जाता तेन्ना आमकां 10 दिसूच आसता पळय तेन्ना जायते त्रास जाता आमच्या दिवाळीच्या भावा भयणांक. कित्याक लागून न्ही आमकां क्रॉस करतलो तुमी जाणो आख्खे ब्लॉक आसता न्ही आनी आमकां आदीं न्ही दिवाळे 3 बसी आसताल्यो त्यो सगळ्यो विकल्यो. आतां लोकां कडेन गाडयो आहा 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स. सो आतां न्ही आनी जायत्या लोकां कडेन गाडयो ना 4 व्हिलर्सूय ना 2 व्हिलर्स. सो तांकां जायते त्रास जाता. सो आतां प्रॉब्लम जाला कितें आतां 40 days न्ही आमकां आतां बसी सगळ्यो कदंबा वाया कदंबा रोड आसलेल्यो. सो दिवाडेकारांक न्ही ही पणजी वयतलो कॉलेजी कामाक वयतलो जाल्यार आत कापो म्हणटा पळय थंयसर वयचें पडटा नाल्यार एक्स MLA मडकेचे फाटल्यान ही. आनी आतां आयकलां ते प्रमाणे हांव नॉट शुअर दॅट येवपाक घरा येतलो आमचे पणजींतल्यान दिवाडे येतले जाल्यार पासून बसींनी जाल्यार तांकां वयर हायवेल्यान येवचें पडटा नाल्यार रिबंदच दिवचें पडटलें सापेद्र फेरीचो. सो पूण आय एम नॉट शुअर बसी थंयसर थांबतल्यो पूण बसी त्या आतां आहा जाल्यार अप्लाय जातल्यो जाल्यार कित्याक ते बिकॉज एक्सपोजन गव्हर्मेंट सगळे डायवर्ट करतले कदंबा रोडान. सो हांव आज जोडून मागूंक लागलें हे पवित्र सुवातेर कित्याक जायते हांवें पयले एक्टिविस्टाक NGOs हे सुवातेर येवन डिमांड करता आनी तुमी प्रेस भाव आमचे मिडिया सगळे हायलायट करता. सो हांवें चिंतलें वाय नॉट मी ऑल्सो कम अ पर्सन वीथ डिसेबिलिटी लायक सदांच हू हेज कम फायटींग फॉर पीपल इन माय विलेज. सो हांगा येवन रावतलो तुमचे म्हजे फ्रेंड मिडियाक आपयलो तेन्ना तुमी आयले देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक. आनी हांवें चिंतलें की हांगा येवन हांवें हायलायट करतलो 4 दीस आसा एक्सपोजिशनाक. हांव आज जोडून मागता आमचे CM प्रमोद सावंता कडेन हांव आज जोडून मागता MP श्रीपाद नायक भाऊ कडेन हूज युनियन मिनिस्टर. हांव मागता आज जोडून आमचे MLA राजेश फळदेसाय कडेन आनी जिल्हा मेंबर सिद्धेशा कडेन कित्याक ऑल दीस पावरफूल पीपल आर इन रुलींग गव्हर्मेंट ऑपरेशन पडूच ना. सो तांचे कडेन जाल्यार कितें जाता. सो हांव तांचे मागता जोडून की आमकां ओल्ड गोवा फेरीबोटीक 2 इलेक्ट्रीक बसी घालच्यो. आतां सद्या एकूच आहा आनी ती बी एका वरान आनी आमची आनीक सापेद्र फेरी आहा तिसोच 2 घालच्यो म्हूण. कित्याक आतां आमचे नारवा म्हणटा पळय फेरीबोट आहा तिसोरल्यान बिचोलेचो लोक सांकलीचो लोक त्या आतां सगळो लोक आतां ओल्ड गोवा येतलो ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम. सो आमचे दिवाडे तांकां क्रॉस करतले मिडिया आमकां खबर आसतली लायनी लागता 500 meters 1 kilometer जस्ट टू क्रॉस दिवार आयलँड एंड बॅक कम होम. मोटराच्यो लायनी बायकीच्यो लायनी बिकॉज 2च फेरी आनी ज्यो 3 फेरी घाल्ल्यो आहा आमचे ती फकत 8 to 10 o'clock चलता आनी इवनिंग 5 to 7-7:30 आयकलां. सो हांव मागता 3 फेरीबोट घालच्यो दोनूय रुटांक आमच्या आनी ऑल्सो 2 बसी घालच्यो ओन्ली एटलीस्ट फॉर एक्सपोजन टायम ते लोकांक त्रास जायना जावपाक. आनी सेकेंडली आमचे सापेद फेरीबोट क्रॉस करतोच आमचे दिवाडकारांक पणजे वचपाक एक फेरीबोट बस दवरची सापेद टू पेंजीम आनी एक बस पेंजीम टू सापेद. सो वाय लायक एक सुट्टा एक त्या वतान पणजे सुट्टा पळय ती. सो जावं स्कॉलाची भुरगीं जावं कॉलेजीची भुरगीं जावं कोण कामाक येता तांकां ही फेसिलिटी मेळपाक. पळय हांव एका टायमार 2014 पारेकर सराक 600+ सिग्नेचर दिल्ल्यो हांवें ब्रीज जाय म्हूण. सो आमचे बॅड लक पारेकर सर आमकां आयज ना सांडून गेलो. पारेकर सर आमकां तेन्ना प्रॉमीस केल्लें करतलो म्हूण पूण ह्या टायमार हांव ब्रिजाक लागून मागूंक येवंक ना. आमकां आमचे दिवार आयलँड इज ओन्ली आयलँड डिप्रायव म्हणटा हांव की आमचो फंडामेंटल रायट तो आमकां एक फेसिलिटी ना. कित्याक तूं की आमकां भायर सरतलो फेरीबोटीन जाल्यार त्रास जाता. येवपाक घरा येतलो जाल्यार कोणीय तुमी पळया मिडिया भाव क्रॉस करता लोक न्ही मातशी बस चुकत जाल्यार एक वर बसीक रावचें पडटा. सो इतली आमकां त्रास जाता लोकांक. 4 व्हिलर्स कोण वेता तांकां एक वर रावचें पडटा कित्याक बायकीनी आमची फेरीबोटी भोंवता. एक्चुली पळोवंक वचत जाल्यार आमचे 4 व्हिलर्सांक आतां सगळे 2 व्हिलर्सांक आमचे फ्री आहा सद्या कित्याक आमी तेन्ना एज्युकेशन करून केल्लें. सो एक्चुली आमचे गव्हर्मेंटान इवन 4 व्हिलर्सांक पासून फ्री दिवपाक जाय फेसिलिटी बिकॉज आख्ख्या गोंयान ब्रीज आहा आमकां दिवाडे एकूच आयलँड ब्रीज ना आनी फेरीबोटीक आमकां क्रॉस करपाक आमकां पयशे काडचे पडटा आमचे 4 व्हिलर्स भाव कोण कारां. बट ताच्या कितें आतां त्रास जाता आमच्या लोकांक कित्याक बिकॉज आतां आमच्या दिवाडेन एक 5 star हॉटेल आहा गेस्ट हावजीस आहा आनी जायत्यो गाडयो न्ही दिसभर आमच्या दिवाडेन ते टेंपल आहा पळय सप्तेश्वर ते म्हाका उलो
या ते टेंपल आहा पळय नारवा फेमस ते शिवाजीक लागून फेमस जालें तें टेंपल पळोवपाक येता इगोर्ज्यो पळोवपाक येता आनी दिवाडी चर्चीस पळोवंक येता जायत्यो ट्युरिस्ट गाडयो सो हातूनच न्ही फेरीबोटीर आमच्या लोकांक फेसिलिटी मेळना त्यो गाडयो भोंवता फेरीबोटीन सो हांव स्पेशल मागता गव्हर्मेंटा कडेन हात जोडून 4 दीस उरले आतां एक्सपोजनाक आमचें चिंता तुमी म्हूण की आमकां दिवाडकारांक लागून चिंता हांव नोको 2 पंचायती आहा आमचे 14 मेंबर्स आहा आमची दिवाडे 2 पंचायती स्मॉलस्ट आयलँड पूण 2 पंचायती आहा 14 मेंबर्स 7 हांव नोको तांच्यांनी कितें केलां आसतलें नो डावट ते फुडें सरल्या एप्लिकेशन कितें घालां आसतलें नोको हांव पूण हांव म्हजे वरवीं आयलां कित्याक एक उलो मारपाक कित्याक कोणीय कितें आसता कोणीय म्हणटा आसतलो कितें अरे कितें उलयलो म्हूण जाता ना मिडिया इज अ पावरफूल फोर पिलर म्हणटा आमी मिडिया प्रेस this is the place where all the people activists who are fighting for Goa NGOs coming on this place आनी झगडटात सो ताका लागून आयज हांव आयलां आमच्या दिवाडकारा पासून भावा भयणा पासून मागूंक आनी हांव मागता हे 40 दिसांक आमकां लोकांक दिवाडकारांक गव्हर्मेंटान आदार करचो बसी घालच्यो 2 बसी दिवाडेन आनी रिबंदर फेरी सांपेद्रू आनी दुसरें म्हणल्यार 3 फेरीबोटी घालची फास्ट येवपाक कित्याक न्ही आतां दिवाडेन इतलो लोक ट्रॅवल जातलो गोंयांत वचपाक आनी येवपाक वचपाक सो हांव हात जोडून मागता वन्स अगेन तुमच्या कडेन तुमच्या कडच्यान प्रमोद सावंत सीएमा कडेन मागता श्रीपाद भावा कडेन मागता युनियन मिनिस्टर MLA कडेन मागता आमचे राजेश फळदेसाय कडेन आनी सिद्धेश बाबा कडेन तुमी 4 जाण मातशे कम्युनिकेट करा सीएमा कडेन कम्युनिकेट करा आनी आमच्या पासून मातशे ही फॅसिलिटी आमकां दिया आनी आमच्या दिवाडकारांचे त्रास पयस करा सफरींग पयस करा